हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मग अशा भाव भयणीनो परत एक पटी बाप फ्रँकलिन तावन तुमकां शुभाशाय. जेजूची शांती, जेजूचें समाधान तुमकां हांव मागतां. आज हांवें तुमच्या लागीं वांटून घेवचें जावन आसा माथ्या वाचन 5 ओळू 6. देवाची कुशी करूं बुकेतात आनी तान येतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात. तर आमी ह्या संवसारान कोणाची खुशी करते आसा? आमी आमची खुशी करूंक येवं ना, कोणाची दुसऱ्यांची खुशी करूंक येवं ना. देवाची खुशी मोरयेन देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालो. जेजून देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालो. कल्तीमान घाली जाय जाल्यार आमचें तें विधेयीपण आसा जाय. आनी विधेयीपण आमकां देवासपणाक व्हरता. प्रामाणीकपण आमकां कल्तेपणाक आपोवन व्हरता. त्या खातीर बायबल आमकां सांगता देवाची कुशी करूंक. बायबल आमकां सांगता देवान मेसोवचें काम करचें म्हळ्यार कितेंगी म्हळ्यार देवाची कुशी करची. तर देवाची कुशी आमी करुया. देवाची कुशी आमकां खंय मेळटा? देवाचें उतर वाचया, थंय देवाची कुशी आमकां कळटा. देव ताजी उतराद्वारे आमच्या लागीं तो उलयता. त्या खातीर हेब्रेव घरा बरयल्या पत्रांत पयल्या वरांत सांत पावलो आमकां सांगता एका वळींतावन 3 वळी पर्यंत पुर्वजां कडेन सबार रितीन उलयलो देव निमाण्या आपणाच्या पुताद्वारीन तो उलयला. आनी ताची कुशी आमी करूंक जाय. ताच्या कुशे सांगता आमी जिवंक जाय. आनी त्या दळा आमी दोशी जातले. तुका सिसार आज तूं कोणाची कुशी करते आसाय? खंयच्या वडण्यांक बली जालाय गी, संवसार राटावळीक बली जालाय गी, सोडू आनी क्रिस्त थंय पाटये. क्रिस्त तुज्या खातीर जियेलो, क्रिस्त तुज्या खातीर मेलो, क्रिस्त तुज्या खातीर जिवन जाला. आनी त्याच क्रिस्ताची कुशी कर. ताजे उतरवास सक्रामेंता प्रमाणे जिये, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जिवीत बांदून हाड. जैत तुजें जातलें. त्या जैता खातीर आमी मागया. बापा तुका होगळा पोकाडणी दिता. तुवें सांगलें देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी तान येतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली. तर हर एका व्यक्तीचेर, इस्वार्थ आयकल्या व्यक्तीचेर तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी. तुज्या कुशेंतल्यान पयस तुज्या कुशेक तूं आकर्शण कर. पवित्रत्म्यान बरो आनी तुजो स्पर्श तांकां दी. आनी अशें तुजी कुशी समजून जिवचे बाग आमच्या परजे फावो कर म्हूण आमी मागता. आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. आमी 8 बागी विशयां नियाळता. हर एक दीस आज तुमच्या मदें हांवें वांटून घेवचें जावन आसा. दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हे सुबितकांतार म्हणटा. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली दया माया होय जेजूचें काळीज, काकुळतीचें काळीज. देवा थंय दया मात्र आसा. आनी आमच्या धर्माचें मुळूच जावन आसा दया. काकळू तो दैवी काकुळतीचो तेर्स करता वय मू. तर ताची दया बायबल म्हणटा दया दाखयता ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. तुमी वाचया माथ्या वांजालांत 18 वरांत 21 ते 35 पर्यंत. खंय दया आसा थंय बोगसाणें आसा. खंय बोगसाणें आसा थंय पवित्रत्व काम करता. थंय आशिर्वाद आसा, थंय बेसांव आसा, थंय सुडका आसा. तर आज आमी दया दाखय जाय. कोणाक? घरा कुटुंबांत पती पत्नी दया दाखय, पतीन पतीक दया दाखय, भुरग्यांक दया दाखया, आवय बापूय दया दाखया, शेत सामाऱ्या मदें ल्हान क्रिस्तांव समुदायान दया दाखया. काम करच्या जाग्यार वाटेर येताना व्यक्तीचेर जावं पुरो ते भिकारी तुमकां मेळटा दया दाखया. दयेचें काळीज म्हणजे काकुळतीचें काळीज मोवाळटा आनी तो बरें करता. दया बेश्टें दिवना देवान. केदाळा म्हज्या हातांनी म्हज्या दोळ्यांनी दया येता. हात म्हजें बरें काम करतात, मन म्हजें बरें चिंता, नकारात्मक चिंतिना. सबार पोटी आमी दया होगडायतना आमी आमचें देवासपण होगडायता. तर बायबल सांगता म्हाका जाय दया, हांव आयलां पातक्यां खातीर. तर मोगाच्या भाव भयणीनो देव दया दाखयता. त्या दयेंत आमी जियोन आमी दया दाखोवचे व्यक्ती जाया. दयाळ, मोगाळ, कुरपाळ जावन आमकां अभिशेक कर म्हण आमी मागया. देवा दयाळ, काकुळतीच्या, बोगोस बापा मोगाच्या. बापय म्हणून आडवर नाका, भुरग्यांक तुज्या सांडी नाका. मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. कोणा थंय दया ना कठीण म्हूण परिवर्तन जावं दी. दयेचे आशिर्वाद तांकां मेळोवं दी. दयेचो ओत्मो देवून येवं दी. आनी अशें सर्वांक दया दाखोवचें भाग तांकांय मेळोवं दी. आनी अशें ती परिवर्तन जावं दी म्हूण हांव मागतां. जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो बापा फ्रँकलिनान तावन तुमकां सकाळींच्या नामान
आज हांव तुमच्या लागीं उलोवंक वेचे विशय जावन आसा 8 बागेंतले लास्ट म्हणजे 11ची 8वी बागी जावन आसा. निती पासो दगदणी भोगतात ती कितली बागी सर्गींचे राज्य तांचे. जेजू मुंदरून सांगताय आसा, मुजे पासो तो तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी भोगूंक सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार कितली बागी संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्ग राज्यांत तेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. ओय मोगाच्या भावा भयणीनो, निती पासो तूं दगदणी भोगता ती कितली बागी. आज अकमान सोसूं मेळचें आमच्या जिविताचें भाग जावंक गेला. घरा अकमान, समाजांत अकमान, आमच्या मोगाच्या तावन अकमान, एका उद्यार आसतना मेळचें आमकां अकमान. पूण आमी कंगाल जावं नजो, पूण आमी भियोंक नजो. तर अकमान आमी देवा मुखार दवरया, अकमान देवाच्या समोर दवरया, अकमान देवाच्या पांया तळी दवरया. भियेंचें गरज ना. जेजूचे नदर घाला, तुमच्या मुखामळां परजळटलीं. किर्तन 30 आनी 4 ओळ 5 सांगता, ताचेर नदर घाला, तुमच्या मुखामळां परजळटलीं. लजेंदी केदींच बावची नात. आज मस्तू जाणां निती पासत दगद भोगतात, निती पासत कश्ट भोगतात. बायबल आमकां सांगता सर्गींचें राज्य तांचें. तर आमी भियेजय म्हणना, कंगाल जाय म्हणना. आज जेजून सांगली उतरां आमकां सांत्वान हाडून दीत, सुडका हाडून दी. ही बागी आमी नियाळलेली आमच्या जिवितांत देव नीत करून दिवं दी. आमकां विरोध आयलेली उतरां, विरोध पळोवचे दोळे बांदून उडोवन दी. कोणी आमकां दुखयलां जाल्यार, आमी कोणाक दुखयलां जाल्यार जेजूक समर्पण मागण्यो करून आमकां भाग मेळोवन दी. आनी अशें हें देवाचें उतर आमकां भलायकी, सुडका, जैत हाडून दी म्हूण हांव मागतां. सर्वेस्पर बापा तुका अर्घ आनी होगळा हांव दितां. निती पासो दगदणी भोगच्यो कितलो लोक जैलांत, कितलो लोक ह्या संवसारांत आसा तांचेर दया दाखय. आनी विशेश मोपांनी सुवार्थ आयकोनच्या लोकांच्या काळजांत तुजो मोग देवून येवं दी, तुजी सुडका देवून येवं दी. अंकर बंदपस बंदड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून म्हणून उल्पान उडयता आनी आशिर्वाद घोशीत करता. बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आज तुमच्या लागीं हांवें वांटून घेवचें जावन आसा 8 बागेंत माथ्या वांजेल 5वा वसवर ओळ 8. नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. म्हाका भाव भयणीनो, आज मस्तू जाण म्हाका विचारतात, फादर तुमी देवा पळयलां गी, तुमी मागण्या करतात न्ही गी, देवा पळय जय म्हणना. थंय हांगा विजमितां घडटना दावजय म्हणना. खंय गी आतां तावन रगत आयलें, ह्या इमाजी तावन तेल आयलें, तें कॉमन. आमी येवकारिस्तान क्रिस्ताक पळयता. आमच्या सक्रामेंतान तो क्रिस्त आसा, देवाच्या उतरान तो क्रिस्त आसा. तर खंय नितळ मन आसा थंय देव ताका दिश्टी पडटा. म्हणजे ताजी भक्त, ताजो भवर्त बळवंत जावन उरता. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. कसो पळोवंक मेळटलो? पळय, आमी बोरें चिंत, आमकां पाड मित्र आसल्यार पाड 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 पाडत, पाड उलयल्यार पाड पाड पाड. बरें साहवास, देव बरो. केदाळ आमी बरें करता, केदाळ आमचें थंय नितळ मन आसा, आमकां नितळ मनाचे व्यक्तीच देव धाडटा. केदाळ आमी टेन्शनान भरता, आमकां टेन्शनाचेच व्यक्तीच देव धाडटा. तर देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हणल्यार असो अर्थ कितें? तसले व्यक्ती तुमच्या जिवितांत तुमकां मेळटले. बरें कर, बरे व्यक्तीच देव तुमकां धाडटलो. 2 नो म्हण आसा आमच्या संवसारांत, बरे मित्र आनी वायट वाटेक वचचे मित्र. बरी माज्यां, वायट वाटेक वचची माज्यां. बरें म्युजीक, वायट वाटेक वचचें म्युजीक. बरें आनी खोटें दोनी आमच्या मुखार आसा. तर आमी विंसून काडीत जाय जाल्यार आमकां नितळ काळीज. नितळ काळीज म्हळ्यार पश्चाताप पावोन परिवर्तन जाल्लें काळीज. पातकां, वायट वडण्यो, दुश्चट दुर्गुण म्हणटा आमी, वायट वडण्यो सवयो सोडून जिवोवचें जिवन आमचें जावं दी. आनी नितळ कांय देव आमकां फावो करूं दी. तर आमी देवा लागीं मागया, नितळ मन म्हाका रोसून दी देवा. आनी देव आमच्या हर एका मागण्यांत, हर एका तेर्सांत, आमी करचे हर एका मागण्या विधींत ताजी कृपेचो अनुभव आमकां जातलो, ताजी प्रसन्नता आमी पळयतले. तर आज एक नितळ मना खातीर आमी मागया. मोगळा सुमया जेजू, तुका अर्घ होगळा वोकाणी दिता. नितळ मना खातीर हांव मागतां. ज्या भुरग्यांक नितळ मन जाय, ह्या बागेचे आशिर्वाद तांकां मेळों दी. उणेपण पयस कर आनी देवाचें दर्शन तांकां देवाच्या उतराद्वारे, मागण्याद्वारे, तेर्साद्वारे आनी सक्रामेंताद्वारे, येवकारिस्त बलिदानाद्वारे, येवकारिस्ताच्या आराधनाद्वारे तांकां फावो कर म्हूण मागतां. जेजूच्या नांवान हांव आशिर्वाद दिता. आमेन.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या दिसांनी आमी 8 भगी विशयां नियाळते आसा. आज तुमच्या लागीं 7वी भगी कितें म्हूण पळोवया. माते वसवंजल 5वा वसवर वळण 9. समाधान हाडूंक वावुरता ती कितलीं भगी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. पळया, ह्या संवसारांत वीक वंपू मस्त जाण आसात, उजो लावंक मस्त आसात. सांगतात न्ही सू म्हळ्यार सुकुरुंडे म्हणून, ताजे विशयान गॉसीप करूं मस्त जाण आसात. तर आमी गॉसीप करूंगी, चाडयो खोबरो करूंगी, ह्या आमी समाधान हाडूंक वावुरता. दोगांक झगडें चलता, आमी समाधान हाडूंक वावरी जाय. कुटुंबान पती पत्नी मदें समाधान हाडूंक वावरी जाय. भुरग्यां मदें, युवा जाणां मदें, पिरग समुदाया मदें, आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मदें, आमच्या सगळ्या संवसारान काम करच्या जाग्यार समाधानांत वावुरतात ती भगी, समाधान हाडूंक वावुरतात ती भगी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. तर आज तुमकांच दिसता हांव देवाचो भुरगोंगी ह्या संवसाराचो जावन आसा. देवाचो भुरगो समाधान हाडूंक वावुरता. तो समाधाना खातीर आपणाचो जीव दिवंक जाल्यार तयार आसा. तर आज राज्य संदान ह्या राज्य पंचायतकी करतना आमी समाधानाच्या वाटेर येवंक देव आमकां फावो करून दी. संवसारांत आसचें सर्व असमाधानाचें वातावरण पयस वचून दी. आनी आमच्या मदें ल्हान घडीतांनी आमी समाधान उगडायता. शॉर्ट टेंपर येता आमकां, राग येता आमकां, एकामेका एक्यूज करता आमी, एकामेकार बदलाम घालता आमी. पूण तशें करचें नाका. आज जेजू सांगता समाधान हाडूंक वावुरता ती कितलीं बागी आमच्या DACCत जावं पुरो राज्यांत, जावं पुरो आमच्या पिरगजींत, जावं पुरो आमच्या वाड्या समुदायांत, खंय आमी काम करच्या जाग्यार घरा भितर समाधाना खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळाप वखाणी दिता. तुवें सांगलें समाधान हाडूंक वावुरता ती कितलीं बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. तर आज आमकांय समाधान हाडूंक वावरूंक जाय जाल्यार बोळ घटाय पवित्र आत्म्याची सकत दी. असमाधानाचें वातावरण आमच्या कुटुंबांत ह्या संवसारांत पयस वचूं दी म्हूण मागता. सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगाच्या भाव भयणीनो, बापा फ्रँकलिनांत हांव न्हू तुमकां सकाळींच्या नामान आज हांव तुमच्या लागीं उलोवंक वेचे विशय जावन आसा 8 भगींतले लास्ट म्हणजे 11ची 8वी भगी जावन आसा. निती पासो दगदणी भोगतात ती कितलीं भगी सर्गींचे राज्य तांचें. जेजू मुंदरून सांगताय आसा, म्हजे पासो तो तुमकां अकमान सोसूंक, दगदणी भोगूंक, सर्व तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात. ते आयकूंक मेळत जाल्यार कितलीं भगी संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्ग राज्यांत तेच प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदीं आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. ओय मगाच्या भावा भयणीनो, निती पासो तूं दगदणी भोगता ती कितलीं भागी. आज अकमान सोसूं मेळचें आमच्या जिविताचें भाग जावंक गेलां. घरा अकमान, समाजांत अकमान, आमच्या मोगाच्या तावन अकमान, एका उद्द्यार आसतना मेळचें आमकां अकमान. पूण आमी कंगाल जावन नजो, पूण आमी भियोंक नजो. तर अकमान आमी देवा मुखार दवरया, अकमान देवाच्या समोर दवरया, अकमान देवाच्या पांया तळी दवरया. भियेंचे गरज ना. जेजूचे नदर घाला, तुमच्या मुखामळां परजळटलीं. किर्तन 30:4:5 सांगता, ताचेर नदर घाला, तुमच्या मुखामळां परजळटलीं. लजेंदी केदींच बावची नात. आज मस्तू जाणां निती पासत दगद भोगतात, निती पासत कश्ट भोगतात. बायबल आमकां सांगता सर्गींचें राज्य तांचें. तर आमी भिये जाय म्हणना, कंगाल जाय म्हणना. आज जेजून सांगली उतरां आमकां सांत्वान हाडून दीत, सुडका हाडून दी. ही बागी आमी नियाळलेली आमच्या जिवितांत देव नीत करून दिवं दी. आमकां विरोध आयलेली उतरां, विरोध पळोवचे दोळे बांदून उडोवन दी. कोणी आमकां दुखयलां जाल्यार, आमी कोणाकय दुखयलां जाल्यार जेजूक समर्पण मागण्यो करून आमकां भाग मेळोवन दी. आनी अशें हें देवाचें उतर आमकां भलायकी, सुडका, जैत हाडून दी म्हूण हांव मागतां. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां आनी होगळाप हांव दितां. निती पासो दगदणी भोगच्यो कितलो लोक जैलांत, कितलो लोक ह्या संवसारांत आसा तांचेर दया दाखय. आनी विशेश मोपांनी सुवार्थ आयकोनच्या लोकांच्या काळजांत तुजो मोग देंवन येवं दी, तुजी सुडका देंवन येवं दी. अंकर बंदपस बंदड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून म्हूण उलपान उडयता आनी आशिर्वाद घोशीत करता. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगळाप तुका सुमयान जेजू. मगाच्या भाव भयणीनो, मस्त जाणां म्हजे लागीं विचारतात, फादर कश्ट येतना, अनवरां येतना आमी कितें करी जाय. पूण एक सत तुमकां हांव सांगोंक आशेतां, कश्ट अनवरां येतना देवाचें उतर काण वाचा.
बायबलान मस्त बसवणे आसात. ह्या म्हज्या हर एका दिसा जावं पुरो हर एका हप्त्यांत हांवें उलयतना तुमकां एक उतर दिता आनी हें उतर तुमी उपयोग करा. एग्जाम्पल उदाहरण हांवें सांगचें जाल्यार म्हाकाच मेळिल्लें उतर एका जावन इजाया प्रवादी 40:10 भियेनाका हांव आसा तुज्या सांगाता, घबरनाका हांव तुजो देव, हांव तुका मजत दिता, हांव तुका आदार दिता, हांव तुका म्हज्या उजव्या हातांत उखोवन धरता. कितें करी जाय हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या कोंताच्या 13 सानेंगी कोंतासानेंगी कोंताच्या मोणये वयरे 50 फावटी सकाळीं सांजेर तुमी हें उतर सांगा. भियेनाका. कित्याक म्हळ्यार एफएस घरा बरयल्या पत्रांत 16 वस्वर वळ 17 सांगता देवाचें उतर पवित्र आत्म्याची तालवार. तर एक उतर एक आमी बाण म्हणटा. जेजून कशें सैतानाक सोलवयलें तशें तुमी सैतानाक सोलोवंक शकतल्यात. तर आज तुमच्या लागीं हांवें वांटून घेवचें उतर भियेनाका, डरो मत, घबरू नको, हेदरबेडा, भयपडबेडा, फियर नॉट, आय एम विथ यू. हांव तुमच्या सांगात आसा. केदाळा सांगतात तुमी भियेनाका फ्रँकलीन हांव तुज्या सांगात आसा. देव आमच्या लागीं उलयता. तर मग अशें भाव भयणीनो आज तुमी भेड्ड्यार आसात, आज तुमी कश्टांत आसात, अनकारांत आसात, अनवरांत आसात, आज हें आयकल्लें तुमी तुमचें काम करूंक येतात तरी हें उतर घेवन आसा जैत तुमचें जातलें. तुमचें सर बेंबिरांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बांदून म्हणून पानोडयता आनी तुमकां हांव जैत घोशीत करता. आमेन. अर्गां तुका सुमया जेजू. मगळ भाव भयणीनो उतरा वयर नियाळ दिवन आसा हांव ह्या दिसांनी. आज तुमच्या लागीं वांटून घेवचें उतर. हांव बेंगळुरांत विद्यारण्यपुरा म्हणल्या कडेन बायबल क्लास काण घेवंक येतलो. एक व्यक्ती म्हज्या लागीं म्हणा लागलो सुमार 10 वर्सांत हांव म्हजो पॉंडिचेरी असो जागो विकून वचोना. हांवें ताका इतलेंच सांगलें देवाचें उतर काण घे आनी देवाचें उतर तुका जैत दिता. हांवें ताका दिल्लें उतर जेरेमाया 20:9 वस्वर वळ 11-13. बायबल आमकां सांगता तुज्या विशयान म्हाका येवजण्यो आसात, तुज्या बऱ्या खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. तूं म्हजे लागीं मागोवंक येतना हांव तुका आशिर्वाद करता, प्रामाणीकपणान मागतना हांव तुका दितां. हांवें ताका सांगलें वोस हें उतर वास. देवाक आमच्या विशयान येवजण्यो आसात. त्या खातीर देव म्हणटा तुज्यो येवजण्यो म्हज्यो न्ही, तुज्यो वाटो म्हज्यो न्ही, त्यो तुज्यो व्हरून उंच जावन आसात. तर मग अशें भाव भयणीनो आज कश्टांत आसात गी, काम ना, रीण आसा, समस्या आसा, पिडेन पडोन आसात, खंय वाट उक्ती ना म्हूण तुमी चिंतात गी. काडा बायबल तुमचो जेरेमिया प्रवादी 20:9 वस्वर जेरेमिया 29:11-13 खाण वासा. थंय आशिर्वाद आसा, बेसांव आसा. तुमच्यो येवजण्यो तुमचें जिवीत आशिर्वाद जावं दी, तुमचें काम हाती घेतलें आशिर्वाद जावं दी आनी ह्या उतराद्वारी सोमी तुमकां सुटका दिवं दी म्हूण हांव मागतां. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग अशें भाव भयणीनो उतरा वयर एक दिसा हांव नियाळ दिवन आसा. पळय आयचो नियाळ वो निर्गमन ग्रंथ 23 वस्वर वळ 25 कितें सांगता. तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या काणा जेवणाचेर हांव आशिर्वाद घालता. काणाचेर म्हणजे काणांनी जेवण, उदकाचेर आशिर्वाद घालता, भुरग्या मळांचेर आशिर्वाद घालता. केस्तीची मारीची पिडा तुमच्या घरा बगलेक येना, तुमच्या मदें कोणाकी गर्भस्त्राव जायना. आशिर्वादां वळटलीं. तर आशिर्वादां वळजय जाल्यार देवाक आमी आराधन करी जाय. आराधनाचें हें उतर आडता आमकां पेकोवणो आशिर्वाद. खाडा निर्गमन 23:25 तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना बेंबिरान पयस येता. आराधन करतना देवाची कृपा मेळटा. आराधन करतना पवित्रत्व देवन येता. आराधन करतना हंकर बनपस बंदोडी पातकां पिडा शिडा श्राप पयस येतात. आराधन करतना जैत मेळटा. तर आमकां जीव दिल्लो देव तो नीज देव जावन आसा. पयलो उपादेश निजा देवाक आराधन कर, तुज्या 1000 पिळगे पर्यंत आशिर्वाद म्हूण आमकां देव सांगता. तर आज आमी निजा देवाक आराधन करया, आशिर्वाद आमचे करून घेवया. सोम्या जेजू तुज्या नांवान सर लोकां खातीर हांव मागता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान देवाक आराधन कर म्हूण आमकां बायबल सांगता. तर आराधन करच्या हर एका भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान बरो पवित्र आत्म्याद्वारे सतान आनी आत्म्यान आराधन करन तुजे तावन आशिर्वादां जोडचें भाग तूं तांकां फावो कर. आज हें उतर तांकां सुडका हाडून दी. त्या उतराद्वारे ती मागतना स्तुती करतना आशिर्वादां वळोवन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव जैत घोशीत करता. आमेन. अर्गान तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. मग अशें भाव भयणीनो आज हांव तुमच्या लागीं वांटून घेता माथ्या वाचोवांजेला 16 वस्वर 34 वोळ 30 आनी 4 मॅथ्यू 6:34 कितें सांगता.
पयलें सदां तुमी देवाचें राज सर्व तुमकां ताजे सांगाता मेळटलें. सीक यू फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड अँड एवरीथींग वील बी एडेड अनटू यू. आज आमी कितें सोदता? संवसारान सोदून बसल्या, माध्यम सोदून बसल्या, वॉट्सॅपार सोदून बसल्या, फेसबुकार सोदून बसल्या, समाधान ना. सोदा पयलें देवाचें राज. त्या खातीर तुमी आज सक्कड सांगाता वासी जाल्लें वाक्य जावन आसा, या पॅसेज जावन आसा मातेव 6:25-30 पर्यंत. जेजू सांगता चिंता करून करून एक दीस चड करून तुमचे वरवीं जायना. कित्या मेल्ल्याक सांगतात कन्नड भाशेंत एक गाद आसा, चिंते जिवंत मनुष्यान सुट्रे, चिते सत्त मनुष्यान सोडुते. चिते सत्त मनुष्यान सुट्रे, चिंते जीवन मनुष्यान सोडुते. वय आज मस्त जाणांक पिडा शिडा कश्ट अनवरां चिंतपा वरवीं मस्त जाणां माट मंत्रां काणी शकुनां तायता हें भियेनाकात. जेजू आहा तुमच्या खातीर. सदां तुमी पयलें देवाचें राज खंयच वचचें. बायबलान सोदा, देवाच्या उतरान सोदा, देवाच्या उतरां तें बुडवून जाया, जैत तुमचें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. भियेनाकात. जेजूच्या राजांत आमकां आशिर्वाद आसा. बाबा तुका अर्गांनी ओगलाप दिता सर, लोकांचेर तुजें आशिर्वाद देवन येवन दी. हांवें घोशण केलें हें वाक्य मातेव वांजेल 6:30 आशिर्वाद बेसां वाडून दी आनी तुज्या राजाची विशेष कृपा ह्या भुरग्यांक देवन येवन दी आनी अशें जैत तांचें जावन दी. आमेन. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. मोगाच्या भाव भयणीन आज तुमच्या लागीं वांटून घेवचें उतर जावन आसा एफेस घरा बरयलें पत्र 6:10. निमाणें एक उतर, सोम्या सोवे रावन तुमी बोळवोन जाय ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जाय. आज एक सवाल हांव तुमकां विचारूंक आशेतां. तुमी कोणा सांगाता रावन बोळवोन जाल्यात? थोडी ह्या संवसारा सांगाता, माज्य सांगाता, वायट वडण्यो सवय सांगाता, तांच्या पियोवण्या बिडी सिगरेट चेन स्मोकर्स जाल्यात, थंय तो भायर येवंक जायना. कंप्युटरांक माज्यांक एडिक्ट जाल्यान भायर येवंक जायना. साम पावल सांगता, साम पावली सावल जावन आसतना धर्मशास्त्राक एडिक्ट जाल्लो, संवसारांत तो पडून गेल्लो आनी जेजूचो स्पर्श जाल्या उपरांत जेजू खातीर पावल जावन तो जियेलो आनी आज तो आमकां सांगता निमाणें एक उतर, सोम्या सोवे रावन तुमी बोळवोन जाय आनी ताची पदवेदार सकतच तुमची जाय. ताची पदवेदार सकत खंयची? पवित्र आत्मो. सोम्या सोवे रावन बोळवोन जावचें म्हळ्यार कशें? देवाच्या उतरां सांगाता रावा. सोमी थंय आमकां पळोवंक मेळटा. आज साबार जाणां आमी कांगाल जावं कारण सोम्या सोमी आमी नांव जेजू सोमी आसचें म्हळ्यार साक्रामेंतान जिवोवचें, उपदेशा प्रमाणें जिवोवचें, मागणें करून जिवोवचें आनी त्या वेळार ताजो आत्मो आमचे थंय काम करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची सर अंकर बंदडता देव म्हाका सुटका दिवं दी. सोम्या सोवे रावन आमकां बोळवोन करून दी. ताजी पदवेदार सकतच आमच्या बावतिजमान तिरावणेन मेळ्ळेली ती बोळवोन जावन आमचे थंय काम करून दी म्हूण हांव आशिर्वाद दिता आनी मागता. आमेन.